सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे पाचूय बांगलादेशी बेकायदेशीर पद्दतीन भारतात येताले. उपरांत गोंयांत येवन ज्या घरात चोरी करपाक जाय त्या घराची 2 दीस रेकी करताले. रेकी केली काय फाटीफुडें पळय नासतना घरात घुसून चोरी करताले. घर फोडले उपरांत जाय तितले पयशे वा भांगराच्यो वस्ती मेळ्ळ्यो ना जाल्यार दुसऱ्या राज्यांत वचून चोरी करताले आनी थंयच्यान थेट बांगलादेशात पळ काडटाले. गोंयच्या दरोडो केशींनी भागीदार आशिल्ल्या 5 बांगलादेशी दुबावितांक गोंयांत हाडले. कांय दिसां फाटीं दिल्ली पुलिशेन तांकां दिल्लीत अटक केल्ली. मेर्शे JMFC कोर्टान 5 जाणांक 11 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायल्या. नूर इस्लाम, सैफुल इस्लाम, सत्तार खान, झाकीर हवलदार आनी सुमोन हवलदार अशीं तांची नांवां आसात. फाटल्या वर्साची म्हापसा आणि दोनापावला डकैती जाल्ली तेजे जे मेन एक्यूज असले हे बांगलादेशी जे एक्यूज असले चोर असले हे कितलोशे टायम जाले हे गोवा पुलीस तशे गोवा पुलिसा उपरांत जेन्ना ही केस क्रायम ब्रांचाक दिली, क्रायम ब्रांचाक सुद्दां चडशी इन्फॉर्मेशन ह्या चोरांचेर मेळनासलें. पण तेज्या उपरांत गोवा क्रायम ब्रांचाक एक टीप मेळ्ळी की हे जे 5 एक्यूज आसा हे दिल्ली हांगासर आसा आनी दिल्ली पुलिसांचे हेल्प घेवन थंयसले जे लोकल दिल्ली पुलीस असले तेंच्यांनी ह्या 5 एक्यूजांक अरेस्ट केले. तेज्या उपरांत गोवा क्रायम ब्रांच हे दिल्ली गेले आनी हे जे 5 एक्यूज असले त्यांची कस्टडी तेंच्यांनी स्वता कडेन घेतली आनी आयज मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर ते आयले आनी तेज्या उपरांत क्रायम ब्रांच हे हांगा रायबंदर हांगासरले क्रायम ब्रांचचे ऑफिस आसा त्या जाग्याचेर तांकां घेवन आयले. तेंची जी फुडली इन्वेस्टिगेशन जी प्रोसेस आसा ती चालू आसली. फर्स्ट तेंचे मेडिकल जाली आनी तेज्या उपरांत मेर्शे JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केलो आनी JMFC कोर्टान सद्या तांकां 11 दिसाची ही कस्टडी सद्या क्रायम ब्रांचाक हांकां दिल्या आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन जी करपाक जाय हेजी इन्वेस्टिगेशन फुडें आतां चालू आसा. स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस.